आता बेकायदेशीर रेवे सारकेल्या मायनर मिनरलांचेर फक्त खण खातेच धाड घालूंक शकता। खात्यान बेकायदेशीर उत्खनन आणि मायनर मिनरलांचे येरादारीचेर कंट्रोल दवरपाचे पुलीस आणि बाकीच्या खात्यांचे अधिकार काढले। बुधवारा अर्ज काढून खण खात्यान बेकायदेशीर मायनर मिनरल काडटल्यांचेर धाड मारपाचे सगळे अधिकार परत आपल्याकडेन घेतले। सुत्रां सांगता ते प्रमाण धाडींनी पुलिसांक मेतेर केल्ल्यान बेकायदेशीर रेवेचेर कंट्रोल येवचे परस भायल्या भायर गजाली खंय चड जावंक लागल्यो। रेव वा बाकीचे मायनर मिनरल बेकायदेशीरपणान काडपी आणि तांची बेकायदेशीर येरादारी करतल्यांचेर नियंत्रण दवरूंक खण खात्यान पुलीस, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, येरादारी आणि मामलेदाराक धाडी घालपाचे अधिकार दिल्ले। पूण आता बेकायदेशीर मायनर मिनरल काडप वा येरादारीचेर नजर दवरपाचे तांचे अधिकार खण खात्यान काडून घेतल्यात। बुधवारा खण खात्याचो संचालक प्रसन्न आचार्यान अर्ज काढली। गोय सरकारान 28 नोव्हेंबर 2012 बाकीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ले अधिकार रद्द केल्यात। आता रेव, खडी वा हेर बेकायदेशीर चिरे काडटल्यांचेर वा बेकायदेशीर येरादारीचेर फक्त खण खातेच कारवाय करूंक शकतले। हो आदेश तत्काळ लागू केला। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण धाडींनी पुलिसांक मेतेर केल्ल्यान बेकायदेशीर रेवेचेर कंट्रोल येवचे परस भायले भायर गजाली खंय चड जावंक लागल्यो आनी लोक बोवाळ मारूंक लागले खण खात्याच्या नांवान। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। बाबूश मोन्सेरात हो कसले प्लॅनिंग करतलो काय म्हणून सांताक्रूजच्या लोकांचो आर्ग्युमेंट टीसीपी मंत्री विजय सरदेसायान ताबडतोब ग्रेटर पीडीए रद्द करची म्हणून सांताक्रूजचे एक्टिविस्ट मागतात। सरकारान तशें केलें ना जाल्यार 6 एप्रिलाक मोठे आंदोलन करपाची शिटकावणी एक्टिविस्टांनी दिल्या। Taligaon, everyone talks about Taligaon. You all visit Taligaon and ask the people, not the people in the buildings, ask the people, locals there, what are their problems. See the smell that is coming in certain areas. This is because of PDA, which Babush took to Taligaon. Taligaon was not in PDA. It was a panchayat. He made it this thing, come under PDA. प्रत्येक वॉर्ड मीटिंग आम्ही आता ऑर्गनाइज करपाची आसा आणि पंच मेंबर विल बी रिस्पॉन्सिबल एज दे आर इलेक्टेड पर्सन फ्रॉम दॅट एरिया. Every punch member have to be responsible for conducting the meeting and explaining them about what is the disadvantages of PDA. जी आता आम्ही 6 तारखेर हें धरलें आमी एजिटेशन मोर्चा धरला. बस स्टँडार आमी 4 सुमार मेळटले 6 तारखेर तात्या कडेन आनी थिंगासान आमी मार्च करून आझाद मैदाना कडेन येतले. आनी आनीक एक म्हाका सांगपाचें आहा, हे पळय तेणी आतां पीडीएन पळय आमचे विलेजीक घातलेले आहा, तेणी डिविजनां केलेली आहा. डिविजनां केल्या, एक गांव घाल्ला आनी एक फुडलो गांव घालूंक ना. कालाफ्रान तेणी चिंबला आख्खे घातला पीडीएन, कालाफ्रा पार्ट घातल्या आनी मेरशे सोडला. आतां हे कित्याक केला तेणी म्हणजे आमच्या मदें डिविजनां करपाक. तें नांव मागता सरदेसाय कडेन. आयज इतले लोक इतले दीस तेच्या फाटल्यान गेले, ही नाका आमकां पिडी. ती तेण्यान ही स्क्रॅप करची, डिनोटिफाय जाता तितले बेगीन करची, इतली तेजे कडेन आमची मागणी. If he doesn't get convinced, then we will have to take the highway, and that is going to be the bad way. So this is a clear warning to the TCP department, to the TCP minister, and to Babush Montserrat. Get away from our PDA, give our lands to the people of Santa Cruz, and everything will be at peace. But if you don't do that, we are going to march onto the streets. राम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुतालिका गोंयान येवंक घाल्ली बंदी काडची म्हूण गोंयच्या कांय हिंदुत्ववाद्यांनी उत्तर गोंयच्या अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिला. बायला पबान सोरो पितात म्हूण मंगळुरान श्रीराम सेनेच्या लोकांनी पबात धुडगूस घाल्यो म्हूण केस जाल्ली. केशीन मुतालिक आनी सेनेचे वावुरपी निर्दोष सुटले. आता खंयच्या आदाराचेर ताका गोंयान बंदी काय म्हूण आर्ग्युमेंट. अशें सगळ्यो हिंदुत्ववादी संघटनांतर्फे आयज हे आमी निवेदन हांगासर सादर केलां. हे कलेक्टरां कडेन दिवपा आसले ते उपस्थित ना म्हणून एडिशनल कलेक्टरा कडेन आमी दिलां हें निवेदन ह्या कारणा खातीर आसलें की गोंय सरकारान जे आमचे एक प्रखर हिंदुत्ववादी आनी संस्कृती रक्षणा खातीर झटपी अशे श्री प्रमोदजी मुतालिक हांचेर जी बंदी घातली आनी हें कारण आसलें की तांचे मेंगलोर हांगासर पब किंवा हांगा जी प्रकरण जाली ती तांचे विशीं केस जाली. पूण त्या केसींतल्यान ते हालींच निर्दोश मुक्त जाल्ले आसात. त्यामुळे तांचे जे कार्य आसा
आणि गोव्या विशयी तांच्या मनात सकारात्मक भावना आसा अशें हांगासरल्या चॅनलाचेर बऱ्याच वेळा मुलाखतीतून तांणी दिल्ले आसा. तर ही जी बंदी आसा अशें हिंदुत्वाचे आणि संस्कृती रक्षणाचे जे कार्य अशें करपी एक ज्येष्ठ व्यक्ती तांचे वयली ही बंदी काडची, कारण अनेक कार्यक्रम आसतात जसे धार्मीक कार्यक्रम आसात हांगासरल्या देवा धर्माच्या कार्या खातीर ते हिंदूंच्या उपासने खातीरूय हांगा येतात, येवपाची तांची इच्छा आसता. तर ही सगळी आडकाठी दूर जावची ह्या दृश्टीन हांगासर मंदिर महासंघाचे उपस्थित आसा, देवस्थानचे कमिटीचे हे सगळ्यांनी ही मागणी केल्या आमी की तांचे वयली ही बंदी हटोवची. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.